जिविती सोरी हांव वेता क्रुशाक कायसो तोच म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाची विश्वास दवरून हांव वेता तुजो उजवाड पावचेका तूं विश्वासी मन विश्वासी तुज्या ओची दोंगराची थंय म्हाका वाट दाखय देवाची वेली सोरी हांव वेता क्रुशाक कायसो तोच म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाची विश्वास दवरून हांव वेता सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं तुमकां दिवं हे मीस आमी भेटयता बेर्नादेत फुर्तादो देवाक आर्गां दिवंक ताचे देवाचो शुभम आशिर्वाद मागुया तशेंच मागुया आयज जायतीं आमची भाव भयण आपलो वाडदीस मनयतात नायशील पेरेरा गिलबर्ट कुर्तिनो क्लॉय फेर्नांदीस ओलावो मास्कारेनास जोझफ फेर्नांदीस आनी ब्लेज सिमोईस देवान तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसाचे भेटेन तांचे वसत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज त्रेजनाचो विशय जावन आसा संवसारी वस्तूक पाठ करून सोर्गीचे तेवे एकठांय करून जेजूचो पाटला करुया हे संवसारांत गिरेस्तकाय एकठांय करूंक आमी कितलीं हारपीत जाता आमचे भावा भयणीक दुखोवन नागोवन आनी पिडापीट दिवन आमी ती जमा करता आमच्या रोचनार देवाकूय आमी विसरता एक गिरेस्त तरणाटो जेजू लागीं विचारता सासणाचें जिवीत सोडूंक हांवें कितें करचें तेन्ना जेजू ताका सांगता तुजे लागीं आसा तें विंक आनी दुडू गोरिबांत वांट हें करूंक ताका आगवड जाता आनी दुखी जावन तो परत वेता गिरेस्तकाय एकठांय करप ही वायट न्हय पूण आमचे गरजेवंताच्या आनी दुलब्यांच्या बरेपणा पासत वापरूंक जाता बुकेल्यांक जेवण तानेलोल्यांक पिवण पिडेवंतांक इलाज एकसुऱ्यांक बिराड आनी आदी दिवंक जाता जेन्ना आमी संवसारी गिरेस्तकाय मोजा संवसारी कोसपायो सोडून दुसऱ्याच्या आदाराक पावता तेन्ना आमी आत्मीक गिरेस्तकाय एकठांय करता हीं चिंतनां मनांत दवरून भक्तीपणांत हे मिसांत वांटो घेवया मोगळ बाबडीनू संवसारी वस्तू आमकां खुशालकाय दिता पूण ती फकत थोड्याच काळाक तोखता पूण आयज जेजू आमकां सासणांक तोखता ती खुशालकाय सोदूंक उलो मारता दुडू भांगार भाटा बेंसां आमी हांगाच सांठेल्या जे परी जोब आमकां उगडास करता विंगडो ह्या संवसारांत हांव आयलां विंगडो हांव देवाशी परतून वेतलो म्हणटोच मोगळ बाबडीनू ह्या मिसांत वांटो घेतना जिवितांत खरी गिरेस्तकाय सोदूंक आमकां त्याच जेजूची कृपा ह्या मिसांत मागुया आनी साबार फावटी
आमी संवसारी वस्तूंचे गुलाम जाल्या बरें करूंक जातालें ते करिनासतना रावल्या ह्या चुकीची देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. आनी देवाची काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देव आमच्या सुर्गींच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी ओतम्यांचो हो गोहुडी तुज्या शेड्यांक तूं उतरान चोरूंक आनी देखीन चलूंक बाग्योंत आंतोनीक पवित्र सोबेन तुवें दिलोय. ताची विणवणेन ताणें उतरान शिकयलोलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती सुर्गींची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो होरवी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. म्हणटोच बावा भयणीनो, देवाचे वोट कोनवालायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जीव बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. तुमची कोरी भोक्ती म्हणल्यार हीच जावची. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसरी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें तें सोपून तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. म्हाका देवान फुंक्या दिल्ल्या मुनियारपणा खातीर तुमकां जण एकल्याक सांगता. फावो ताचे परस ओदीक तुमचे विशीं चिंतू नाकात, पूण देवान मापून दिल्ल्या भावार्था प्रमाणे जण एकल्याक आपलें मोल करचें. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आपलें तिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला. सगळीं म्हणुया.
आपले ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक रचून काडला. तुजे सोस्तींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवासोनार बसयतलो अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक वेचून काडला. तुज्या पुतांनी म्हजो करार सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळल्यार तांचे पूत तुजे शिवासोनार राजवट चलयतले नितेकाली. जबाब आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक वेचून काडला. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार वेचून काडला. तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांगा हांव सदां काल जियेतलो. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक वेचून काडला. तुंय दाविदाचो बोलवून सोसूत हांव उपजयतलो आनी म्हज्या मागलोल्यांचो घरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलो. ताच्या दुस्मानाक लोजेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकूट परसळटलो. जबाब आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक वेचून काडला. उद्गार सर्वेस्परान कुशे मोनान जी कोण गरीब ती कोरेंच बागी. सोर्गीचें राज कोरेंच तांचें. Sorvespor tuमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. मातेव पोरमुळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. थंय साणोस आनी किडे ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां थेवे एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक साणोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. कुडीची दिवटी दोळो. म्हणटूच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगळी तुजी कूड काळोखांत बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडीनू उगडास धरुया. पयशे भांगार बाटाबेसां आनी सगळ्यो संवसारी वस्तू तात्पुरत्यो. इंग्लीश भाशेन म्हणूंक जाता म्हज्यान दे आर टेम्पररी. आनी तातूंतल्यान आमकां खरी खुशालकाय वो सासणाची खुशालकाय मेळना. जायते फावटी हांवें लोकांक अशें म्हणलोलें आयकलां, पयशे आसा जाल्यार
म्हज्यान सगळ्यो वस्तू विकत्यो घेवंक जाता. ना मोगाळ बाबुणीनू, हें चुकीचें धोरण. पयशान वो गिरेस्तकायेन खरी कुशालकाय वो आमचें जिवीत, वो सासणाचें जिवीत आमच्यान विकती घेवंक जायना. आमच्यान विकती घेवंक जायना. मोगाळ बाबडीनू, हो नियाळ फुडें व्हरूंक ह्या वेळार म्हाका म्हज्या डॅडीचो उगडास जाता. ल्हान आसतना म्हजो पाय काणयो सांगतालो आनी कोणाक सांगतालो, चड करून धाकट्या भुरग्यांक. आनी धाकटे भुरगीं सोर भोंवती ताची चडशी आसताली आनी तो तांकां काणी सांगतालो. आनी अशीच ताणें एक काणी सांगलोली ती म्हाका आजून पासून उगडास आसा. आनी ही काणी जावन आसा एका भाडकाराची काणी. हो भाडकार जिवितांत खूब पयशे कमाय, सगळे आसलेले ताचे लागीं. बरो गिरेस्त तो आसलोलो, पूण आपणाची जोडलोली गिरेस्तकाय तो कोणाकूच दिनासलो. गोरिबांक तो रिकाम्या हातांनी परतून धाडटालो. मुणकारांक जाय ते सोतायतालो. तांकां रडोवन तो पोत्तून धाडटालो. गिरेस्त मनीस आसलोलो तो 10 बोटांत 10 मुदयो घालतालो. गोड्यान सांकोड भांगाराची, हातींत मोस्कोत व मास्कोत भांगाराची. आनी मोगाळ बाबडीनू, हो गिरेस्त मनीस असो सांगी, हांव म्हजी गिरेस्तकाय कोणाकूच दिवचो ना. हांव म्हजी गिरेस्तकाय कोणाकूच दिवचो ना. आनी हो मनीस भाडकार जाणटो जाणटो जायत गेलो. सोरशेवटी दुयेंत पडलो आनी मरणाचे तोडीर तो पावलो. आतां कितें करतलो? आतां कितें करतलो? हें दुडू आसा, भाट बेस आसा, कितें करतलो काय? एक मांडणी तो येवजिता आनी सगळी मोगाळ बाबडीनू ताची भाटां बेसां आसलोली तो विकता आनी भांगार कोत्ता ताचें. दुडू आसलोले तेवूय घेता आनी ताचें भांगार कोत्ता. आनी उपरांत मोगाळ बाबडीनू भांगार कोत्ता आनी दवरता. मरणाचो वेळ पावता तेन्ना हें सगळें भांगार तो खाता. अशें म्हजो पाय म्हणटालो. गोडे ही स्टोरी सारकी ना जायत, पूण म्हजो पाय सांगतालो हें भांगार तो खाता आनी मोत्ता. हें भांगार खाता आनी मोत्ता. लोक काडटा, ताका काशावांत घालतात आनी ताका पुरतात. वर्सां बोलांडून वेतात, 3 वर्सां जातात. पेदो फोंड उस्तिता. फोंड उस्तिता आनी थंय हाडां काडटा, उडयता. हें पांयाची हाडां काडटा, भायर मारता. सगळीं हाडां काडटा, भायर मारता. सोर शेवटी ताचें कोट्टें थंय आसता त्या भाडकाराचें. आनी तेन्ना तो कोट्टें उबारता तेन्ना बरें जड हें कोट्टें कितें काय पळयता. टॉर्च घालून पळयता. पळयत जाल्यार तातूंत सगळें भांगार शिगूर करून दवरलेलें आसा. जाय ती तोजवीत करता. तें कोट्टें फोडूंक मार्तेल घेता, फोडटा, फुटना. खोरवत घेता, कातोत्ता, कातरोना. कितें कोत्तलो? एक मांडणी येवजिता. घरा वेता. एक धाकटुलीशी सोरपोळी हाडटा भांगाराची. कोट्टो असो उबारून दवरता आनी म्हणटा, ए भाडकारा, तुका भांगार जाय? घे, भांगार घे. कोट्टो खेरीत भाशेन आपणाचें तोंड उकोडटा आनी सगलें भांगार आसलोलें तें तकलेंत देंवोन येता. मोगाळ बाबडीनू, ही धाकटुलीशी काणी गोडेक तुमी हांसतली आनी हांवूय हांसतालो ल्हान आसतना. पूण जायते सोत खेरीत भाशेन ह्या काणयेंत लिपलोले आसा. आनी तें म्हणल्यार ह्या गिरेस्त भाडकाराक संवसारी गिरेस्तकायेची खूब आस आसली. ह्या गिरेस्त मनशाक संवसारी गिरेस्तकायेची खूब आस आसली. पूण कितें जालें काय? गिरेस्तकाय खंय उरली काय? हांगाच ह्या संवसारांतूच उरली.
मोगाळ बाबडीनो उगडास दवरुया आमी मरतले हांव त्या दिसा आमी आमची सगळी गिरेस्तकाय ह्या संवसारांतूच आमी सांडून वेतले हांव ही गिरेस्तकाय न्हय म्हूण आमी स्वर्गार व्हरतले हांव न्हय म्हूण आमी नरकान व्हरतले हांव हांगासरूच ते सांडून वेतले हांव म्हणटोच कितें ओंततले हांव गाय आमी कसले थेवे आमी ओंततले हांव गाय आयज कुडीक जेजू आमकां एक 8वीच शिकोवण दिता सुर्गींचे थेवे एकठांय करात सुर्गींचे थेवे तुमकां एकठांय करात ते तुमकां खेरीत भाशेन सुर्गीच्या राज्यांत व्हरूंक तात्पुरती जातली इट वील बी नॉट तात्पुरत्यो पूण ते तुमकां पुरत्यो जातली इट वील बी सफिशंट फॉर यू टू टेक इट इन द हेवन मोगाळ बाबडीनो कसल्यो गाय ह्यो स्वर्गींचे थेवे 2 आयडियाज तुमच्या मनान घालता पयले सुवातेर जिवितांत बऱ्यो कोरन्यो आनी दुसरें म्हणल्यार देवाचें उतर तुमी गोडेक जेम्स बॉन्ड ही मुवी पळयला आसतली जायत्यांक लायक म्हाकाय लायक आसा पूण जेम्स बॉन्ड मुवी सदांच एकलोच एक्टर करिना जायते वर्सां एक एक्टर करता मागीर तो जाणटो जालो दुसरो एक्टर करता अशेंच मोगाळ बाबडीनो फ्रॉम 1995 टील 2002 ह्या वर्साक एक किरीत एक्टरान जेम्स बॉन्डाचो रोल केलोलो आनी त्या एक्टराचें नांव जावन आसा पियर्स बॉर्सन हो जावन आसलो आयरीश एक्टर तो आपल्या जिविताची टेस्टिमनी एका मुलाखतीन एका इंटरव्यूयांत अशें दिता तो म्हणटा आय वॉज बिजी इन अर्निंग लॉट ऑफ मनी इन माय लायफ बट नेवर डीड आय हॅड हॅपिनस इन माय लायफ जिवितांत जायते हांवें पयशे कमायले हांवें नांव जोडलें हांवें नामणां जोडलीं जायते हांवें जोडलें म्हज्या जिवितांत पूण म्हज्या जिवितांत केन्नाच खरी खुशालकाय मेळूंक ना केन्नाच खुशाल नासलो तो मोगाळ बाबडीनो ह्या पियर्स बॉर्सनाची मोगाची बायल तशेंच मोगाची धूव एका कॅन्सराच्या दुयेंसाक सांपडून मरता आनी त्या वेळार ही ताची सगळी गिरेस्तकाय ताची धुवेक आनी ताची बायलेक वाटावंक जाली ना ताची बायल आनी ताची धूव मरून वेता मोगाळ बाबडीनो ह्या वेळार पियर्स बॉर्सन असो म्हणटा आय टूक अ डिसिजन इन माय लायफ दॅट आय वील गिव 30% ऑफ माय इनकम फॉर द वर्क ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतराक हांव म्हजे खेरीत भाशेन 30% म्हजे जोडिल्ले 30% हांव देवाच्या वावराक भेटयतलो आनी अशें तो म्हणटा आय डीड दीस इन माय लायफ एंड आय एम हॅपी एंड आय एम हॅपी मोगाळ बाबडीनो पियर्स बॉर्सनान आपल्याक सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर थेवे एकठांय करूंक ताणें खेरीत भाशेन सुरू केलें म्हजें आनी तुजें कितें गाय पळोवया आयज देवाचें उतर कितें सांगता तें देवाच्या उतरांत आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू आमकां सांगता संवसारांत तुमी थेवे एकठांय करूं नाकात थंय सानोस आनी कीड ते खावन इबाड करतात चोर आनी नागोणे फोडटात आनी ते चोरून वतात उगडास दवरुया मोगाळ बाबडीनो आमी एक धाकटुलीशी पाठबोय बॅकग्रावंड आमी पळोवया आयज तुमी जरी तर पळयल्यार तुमचे दुडू तुमी खंय दवरतात तिजोरीन नाजाल्यार बँकान न्ही इतले पयशे खंय दवरतले तुमी बँकान दवरपा पडले न्हू त्या काळार बँक नासलोली आयज पूण आमकां जायते SBI बँक आहा बँक ऑफ इंडिया आहा आनी कितलेशे बँक आसात पूण त्या काळार जेजूच्या तेंपार बँक नासलोले म्हणटच कितें कोत्ताले काय ह्या गिरेस्तकायची एके पेटेन दवरताले सगली गिरेस्तकाय तांची भांगार बीन पेटीन दवरताले आनी ते मातयेन पुरून दवरताले काळ बोलांडल्या उपरांत तो मनीस मेलो जाल्यार ते काडिनासतना ते खेरीत भाशेन ती पेट थंयच मातयेन पुरून आसताली आनी कोणूय जरी तर शेतकामती
काम कोसता आसतना ते फोंडटा जाल्यार केन्नाय ताका मेळटाले, केन्नाय ताका मेळटाले. म्हणटोच मोगल बाबडीनो हो लोक कितें करी, चड करून कोण आळशी बीन आहा ते कितें करी, हे थेवे एकठांय करूंक भोंवताले, पळयोवंक भोंवताले खंय मेळटली काय म्हाका ही पेट, शेत केरीत भाशेन फोंडूंक, जमीन फोंडूंक ते भोंवताले. असल्या वेळार मोगल बाबडीनो असलो देखावो घेवन जेजू दोंगरा वयल्या प्रवचनांत केरीत भाशेन ही शिकवण दिता आनी तांकां म्हणटा, जमनी वेले थेवे तुमी एकठांय करूंक भोंवनाकात, जमनी वेले हो संवसारी थेवे एकठांय करूंक तुमी भोंवनाकात. ह्या थेव्यांक केरीत भाशेन साणूस आनी कीड लागतली, पूण सुर्गींच्या राजाचे थेवे एकठांय करूंक तुमी भोंवात. केरीत भाशेन थंय तुमकां ताका ते कीड आनी साणूस लागची ना. मोगल बाबडीनो ह्या देवाच्या उतराक म्हणटोच म्हजो आनी तुजो जबाब कितें काय, हांव म्हणटलो आसलो 2 वस्त मनान दवरया. पयले सुवातेर जिवितांत बऱ्यो कोरण्यांच्यो थेवे आमी एकठांय करुया. पयले सुवातेर बऱ्या कोरण्यांचे थेवे आमी एकठांय करूंक वावरुया. आनी हे 3 भासांनी हांव वांटतलो. पयले सुवातेर बरे कोरण्यांचे थेवे म्हणल्यार कितें, फर्स्ट घरांत फामिलींत आमचो मोग आनी वेळ दिवंक आमी वावरुया. आवय बापायन भुरग्यांक वेळ दिवंक गरजेचें, भुरग्यांक मोग दिवंक गरजेचो. भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक वेळ आनी मोग दिवंक गरजेचें. आनी घरांत जरी तर जाणटी आसात, दुयेंत आसात, तांचे सोवे मोगाल बाबडीनो आमी मोग आनी वेळ दिवंक गरजेचें. अशें जरी तर आमी केल्यार देवाचो आशिर्वाद, देवाचें बेसांव आमच्या जिविताचेर आसतलें. हांव म्हणटलो आसलो, एक तुमी तुमच्या जिवितांत थेवे वो थेवो सोदून काडलो, एक तरी थेवो तुमी केरीत भाशेन सुर्गीच्या राज्यांत तुमी व्हरूंक पावतल्यात. दुसरे सुवातेर दयाळ्यो कोरण्यो आमच्या जिवितांत करूंक आमी वावरुया. आमी जाणाव दोतोन आमी शिकल्यान 7 कुडीच्यो आनी 7 ओतम्याच्यो. 7 कुडीच्यो खुंयच्यो त्यो, भुकेल्ल्यांक जेवण दियात, तानेल्ल्यांक पिवून दियात, विंगड्यांक न्हेसूंक दियात, वाटसुऱ्यांक बिराड दियात, पिडेस्तांक भेट दियात, बोणकोणींत आसलोल्यांक भेट दियात आनी मेलोल्यांक मातयेक लायात. जाल्यार 7 ओतम्याच्यो आमी जाणाव नेणारांक बूद दियात, दुबावतोल्यांक समजिकाय दियात, पातक्यांक बरी समजिकाय दियात, दुसऱ्यांक दुसऱ्यांच्यो वायट सोंसणिकायेन मानून घेयात, चुकलोल्यांक बोगसणें दियात, दुखेस्तांक बुजवण दियात आनी जिव्या आनी मेल्ल्या पासत मागात. आनी तिसरे सुवातेर ह्यो बऱ्यो कोण्यांच्यो तिसरो भाग म्हणटा ते केरीत भाशेन सृश्टी राखूंक आमी फुडें सरात, सृश्टी राखूंक फुडें सरात. मोगाल बाबडीनो 2 दीस फाटीं हांव मोटरसायकलीन बोड्डेच्यान वयतालो आनी थंय एक व्हडली कार म्हजे फुडल्यान वेताली आनी हांव मोटरसायकलीन आसलोलो फाटल्यान. आनी थंय हांवें एक गाडी पळयली, बरी व्हडली गाडी, आनी थंय एक फुरीस आसलोलो. दुबावा वेरेत हांवें मनानूच म्हटलें हो गोड एक क्रिस्तांव आसतलो. फुरीस लांबतालो थिंगासर. आनी तेन्ना हांव चिंतूच ते गाडयेंतल्यान एक येदो व्हडलो पेपर गुटलो करून भायर मारलो. पेपर येदो व्हडलो गुटलो प्लास्टिकाचो. आनी तें जाल्यार रस्त्याचेर. म्हाका भरपूर राग आयलो. आय वॉज व्हेरी एंग्री. म्हाका दिसलें तें तो कचरो काडून पोत्तून तांच्या गाडयेन मारूंक. म्हाका बाबडीनो कितें गाय आमचें जिवीत, कितें कोत्ता गाय, आमचें धोरण ह्या सृश्टी सोबे कसलें जाता गाय. हाव डू वी सी आर नेचर. मोगाल बाबडीनो गरजेचें आमच्या जिवितांत. जरी तर हांव आनी तूं ही म्हजी सृश्टी राखी ना जाल्यार कोण राखतलो? हू वील लूक आफ्टर दीस नेचर? देवान म्हज्या आनी तुज्या हातान घातलेली आसा. म्हणटोच ही सृश्टी राखूंक केरीत भाशेन म्हजो आनी तुजो कायदो. आनी दुसरी वस्त सांगची म्हणल्यार देवाच्या उतराचो थेवो. पयलो हांवें म्हणलोलें बऱ्या कोरण्यांचो थेवो आनी दुसरी जावन आसा देवाच्या उतराचो थेवो. मोगाल बाबडीनो देवाचें उतर आमकां केरीत भाशेन दिसा दीस पडटी ह्या मिसाच्या बलिदानान मेळटा. ओ जावं आमच्या घरांत
देवाचे उतर आसा वापुरात. देर इज लॉट इन स्टोर इन दॅट वर्ड ऑफ गॉड. जरी तर धूळ मारल्या जाल्यार पुसात आनी काढात आनी ह्या देवाच्या उतराचो थेवो तुमच्या जिवितांत आपणायात. दुसरो थेवो मोगळ बाबुडीनो आमी म्हणटा सोब्द मनीस जालो, देवाचे उतर मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. कोण गायतो? जेजू क्रिस्त. ह्या आल्ताराचेर खेरीत भाशेन हाजीर जातलो. ह्या जेजूक मोगळ बाबुडीनो आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक प्रयत्न करुया. हो जावन आसा आमच्या जिविताचो थेवो. ही इज द रियल ट्रेजर ऑफ आवर लायफ. ट्राय टू एक्सपिरियन्स दीस ट्रेजर आनी तुमच्या जिवितांत जाय ते तुमकां फावो जातले. ह्या दिसांनी मोगळ बाबुडीनो आमी भाग्यवंत आंतोनीची त्रेजेन करता. ताच्या जिवितांत ताणें सासणांक तोखता तसले थेवे एकठांय केले. ह्या स्वासोत आयज लेगून आमी ताचो उगडास करता. दुबावा विरेत ताणें जिवितांत ह्यो बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. देवाचें उतर ताणें पाळलें. जेजूच्या मोगान तो लासतालो. म्हणटोच आयज ताचीच मुजतीन आमी जिवितांत सासणांक तोखता तसले थेवे आमी एकठांय करूंक वावरुया आनी त्याच भाग्यवंताचे मुजतीन जेजू लागीं आमकां कृपा मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार कांय गरजो आमच्या देवा बापा मुखार आमी दवरतल्या. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोळ्यांत वावुरतना जायते आडकोळींक फुडो करचो पडटा. पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान क्रिस्ती पोरजेक चलोवंक आनी जेजूच्या काळजाक सारकेली गोवळी ते जावंक तांकां बापाची कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या सरकारी राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दोनीपण चलोवंक न्हय बोगोर देवाचेर पातळून धर्मा वाटेन कसलो भेदभाव करिनासतना सेवे चाकरेच्या मनान पोरचे पासत वावरूंक बापा लागीं तांकां बळ मागुया. आयचो विशय आमकां सांगता संवसारी वस्तूंक पाट करूंक सर्गीचे तिवे एकठांय करूंक जेजूचो पाटलाव करुया. जेजून आमकां वाट दाखयल्या कशे परी आमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक जाता तें भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या जिवितांत तशेंच केलें. तर ताची देख घेवंक दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक गरीब दुबळ्यांक मजत करूंक आमकां सगल्यांक हें मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्गींचे बापा, ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. ते भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन आमकां फावो कर. हे बी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पेठणीच्या वेळार गीत गावया. C34 पेज नंबर 42. C34 पेज नंबर 42. Kut kutit kazansa
काळजा कोरिता तुझ्या मोगान उर पाय तुझ्या मोगान कोतकोतीत काळजान सायबा बेठोनी कोताव तुका कोतकोतीत काळजान सायबा बेठोनी कोताव तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातूंतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सोर्विस्पोर मानून घेवं. सोर पदवेदारा आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उड्डासाक हो योद्न समोरपून तुजे थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोर पटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवड्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंतोनीक तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब हे त्रेजेन समोरमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sovis porto. Povit, 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 dolbaranzo sovis porto. Sorgani som sabonor, tuja voi bova. Sorgani som sabonor, tuja voi bova. Unsorgi, 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 Sorvis poraci navi, jedan takazu. Sorvis poraci navi, jedan takazu. Unsorgi, unsorgi, बापा रोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोबतेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजोता. उदेन ती थावन ओस्तोम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतीपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक
तूं पवित्र कोर. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी सोमेज घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco good porgo tuya. Soumia Jesu ami odokatao, ari kalsit le pietao, title pate tu moi bavareso, ami tuje moron porkotao. बापा, आमची सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलोल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चोडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयत आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागोत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताची कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योंत आंकवार मारयेच्या, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, तुज्या भाग्योन धर्मदुताच्या आनी वैभवी रोगसाक्षांच्या, भाग्योंत आंतोनीच्या आनी सोमेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलोल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळू. ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागोत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवंड्या आनी धर्ममुण्याऱ्या बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोनवाळ्या बापा, संवसारांत शिपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागुतीन ह्या संवसारांत अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी मोहिमा भोगूंक सासणांक दादोशी जातले हांव म्हूण आमकां बोरवांसो आसा. क्रिस्ता, आमच्या सोम्या वरवीं तुजे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसारांक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातान, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन सगळे आमी सांगातान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां तालमेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवोसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उधार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलोयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमची सवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच जेजू आयज म्हाका आनी तुका आपयता. संवसारी वस्तूक पाठ करूंक सुर्गीचे थेवे एकठांय करूंक. ह्या जेजूक घेतात ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद चौथणा गीत आमी गावया. D43 पेज नंबर 71. D43 पेज नंबर 71. Tu que salang
सोशिसाने दोषे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सर्वोन्नारा तोकलेक सोशिसाने दोषे आमी तुका kalkang tu svarfanku meran safai kalu vatsu gloriak soldu atiun portunadu tuji toya moya Soglang cakung tiwa Tuka amci koros Tuka amci koros Jesus sorvonara Tuklik soshisane Doshi yami tuka Tuka amci koros Jesus sorvonara Tuklik soshisane Doshi yami tuka Argatuka sumi Argatuka sumi Argatuka duni Argatuka Argatuka sumi Argatuka sumi Argatuka dunia Argatuka Argatuka Anisasna Tuve makarot Tuve makapos tuji zakri korska Tuve makavitslos nam suka paucha Tori makafavonui Somia favonui Tori makafavonui Somia favonui Argatuka sumi Argatuka sumi Argatuka dunia Argatuka Argatuka Anisasna उभी राहूया. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीन तुजी आनी पवित्र सोबेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो
आम्ही आता शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुझी आणि आमच्या भाव भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासनाचे सुख भोगूंक आमकां फावो कोर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमी देव बरें करूं म्हणटा. फादर मॅथ्यू रिबेलो गांवांत नावेली राशॉल सेमिनारींत प्रोफेसर कसो म्युजीक प्रोफेसर थंयसर तो वावुरता. रोमांत वचोन 4 वर्सां थंयसर म्युजीक तो शिकला. ताचें एक पॅशन कशें म्युजीक म्हणल्यार. बरोबर आमी सेमिनारींत आसले पूण ताच्या रुमांत वचत सदांच तो म्युजीक वो कितें तरी करीत आसता. वेळ बी पाडना. जाय तो मोग म्युजिकाचो ताका. तो ताका आमी काडसांतान देव बरें करूं म्हणटा. हांगा येवन ही मिसाची भेट भेटोवन प्रवचन केल्ल्या पासत भाग्यो तातुनीच्या मजतीन ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवी असो. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडकार.
आमची पासत विनंती कर. क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाचे बागिवंत आंतोनी खोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरजांनी ताची मोजोत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमची थाय. आमेन. Boforadik magne santatoni. E vagyanta E भाग्यवंता santato Santato भक्तामध्ये भक्तामध्ये बोल्या बोल्या अणमोवाडा त्या उलोवपाच्या मोगापासत जो तुवें देवाचो केलोय ते तुज्या वाखाणलोल्या शेगुणा पासत आनी सावरण आसलोल्या मोगापासत जोपेल्या सोबी तुवें दाखयलोय. फावो जाली तुका ते तेणी व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करची ह्या संवसारांत आसतना जे पोरी आनी कोणाकूच भोगतात दिले ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्र्यो घडो आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उचारूंक ते उतर गोचे उताची मागणी आयकून उपोत्र्यांक सापडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सोबी केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिड्योवंताक तो भलायकी दितालोय. सांडलोल्यो वस्तू पोत्यो मेळो. दुकान चडपटल्या सोबी तुजें काळीज चोचोताली. दुखावलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यांत तुवें जिवे केल्या. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातक पेल्याचे दूख आनी कोनिश्टाय पडून ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावूंक नेजो आसले. देरावून ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणी देवाताय भोवच पडादीक म्हूण जाणो जावून हांव दिमेर पडला. तुजे इमाजे मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. ह्या वेळार तुजी गरज भाग्यो तातूंनी ज्या हातान घाल. तुका जाय तें माग. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक. एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक ओतलयनाय तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो करतालोय. हे भोव मोवाडा आनी मोगडा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चोरचोऱ्याचें जावन आसलें. तो त्याच दयाळपणान आनी चोरचोऱ्यांनी उरलोय. एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जो दादोसतालो तुजे बेगीन खेळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक. उरलोय ओडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमच्या आपा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझ्या रायस आमकां येवन तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Mareiko Ben Mulali Savis Pojetaisa, Usamudain Sadoan Sadaisa Pochesu, Bayan bre देवाची माई आम्हा पापयांक ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार Moima Pakan Putakan Pavitatmya, आदी आतां सदांच सदांकाल आमेन. Service Potumche Saviaso, तुमची सोबी आसूं. Doni Jesu Christasu Tumcha Mode Tumka Rako, Tumche Vishi Tumka Sambadu, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वय तुमचेर बेसबांक घालूंक जो बापान पयतात्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या ससनाक आमेन. आनी भाग्यो तातोनीचे विनवणेन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. Santantori Bokta, Santantori Bokta, figliaci curicia. Tuja grotar gelta, tuja